कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी पुराय दक्षिण गोंयांत भोंवन लोकांचो इलेक्शना बद्दलचो मूड कितें आसा तो जाणून घेतले. फाटले 5 वर्सां लोकांच्यो अपेक्षा पुर्ती जाली काय अपेक्षा भंग जालो, ह्यान फुडली तेंची एक्सपेक्टेशन कितें आहा ती जाणून घेवन तुमच्या मेरेन पावोवपाचो यत्न करतले. आमी सद्या जुवारीच्या ब्रिजार आनी हांगासरल्यान दक्षिण गोंयांक सुरवात जाता. आमी पुराय हांगासरल्यान जे स्टार्ट करतले जुवारी ब्रिजावयल्यान ते काणकोण पर्यंत सगळ्या तालुक्यांनी भोंवतले दक्षिण गोंयच्या आनी थंयची सगळीं मतां जी लोकांची आहा ती तुमच्या मेरेन पावयतले. चला तर करुया मतदार राज्याच्या भोंवडेची सुरवात. आमी आतां कुठ्ठाळे पावल्यान कुठ्ठाळे पयलो मनीस आमकां मेळ्ळा तेच्या कडल्यान जाणून घेया इलेक्शना बद्दल. बाब तुजें नांव कशें? म्हजें नांव कायतानो डिमेलो. तुमी हांगासरले लोकल या आनी तुमी नुस्त्याचो हें करता? आमगे खूब नुस्त्याचो बिझनस. इलेक्शन अनावन्स जाल्ल्या इलेक्शनाचें वोटींग 7 तारखेर जातलें 7 मे. कशें वातावरण आहा आनी तुमकां कितें म्हणजे फाटली आतां इलेक्शन कोण कोण बसता ते कळोन ते पेमेंट वातावरण कितें बरें आहा तेका सपोर्ट करपाचो न्हू. आतां 3 पार्टींनी आपले डिक्लेअर केल्ले आहा म्हणजे एक काँग्रेसींतल्यान विर्यातो, BJPची मिसेस डेम्पो आहा आनी आरजीचो मेन म्हणटे आमची सारकी काँग्रेस. ओके, काँग्रेस पार्टी. काँग्रेस पार्टी सपोर्ट करता. आतां फाटले 5 वर्सांक न्हू तुमी चिंतलेले तशी कामां जाल्या डेव्हलपमेंटाची कामां जालें म्हणजे स्लो जालें पूण आतां मातशें चेंज जालें ते. आतां ती आमी आतां मरे हें करपाक गेलोले कितें बदलपाक गेलोली. आजचो येता लास्ट एक चान्स दिवपाक तेका आनी पळोवपाचें ते कितें करता आनी कितें तें करता म्हणटा मागीर लास्टाक चेंज जाता. दिसो पार्टी आमकां कोत्ता येना. पण तुमी काँग्रेसा वांगडा रावता? आमी काँग्रेस तर काँग्रेस नीज काँग्रेस. पूण मोदें एका BJPक हें केलो सपोर्ट म्हणून BJPन जायत केला हेजे फुडें. आतां मोदें कितें जालां आतां पत्ता आतां री इलेक्शन येयलां न्हू. आतां चोवपाचें हें आतां कितें करता तें आतां सस्पेन्स उडोवपाचें. आतां कोणा सांगपा न्ही कोणा मारता आनी कितें तें कितें तुका सांगलें तुका राग येता तेका सांगलें तेगे पाटी राग येतलो. बरोबर. कळ्ळें तुका न्हू. तुमचे वोट सिक्रेट्स आसता? सिक्रेट म्हणल्यार आमचे रोगतान म्हणटा फकत काँग्रेस. आतां आमकां एक मोटरसायकल पायलट मेळ्ळा हांगासर आनी पायलट जे आपल्या ह्या लोकल एरियेन भोंवत आसता लोकांक हाडपा व्हरपा तांकां चड गजाली खबर आसा तेजेच कडल्यान जाणून घेवया ह्या कुट्टाळे वाठारांत कितें इलेक्शनाचो मूड आहा तो. ते वोटिंगाचे आमी ते जायना आमी भायर ते कितें त्या वोटिंग करता तूं? वोटिंग करताय. आतां फुडें तशेंच उरपाचें काय कितें बदल बी करपाक वोटिंग करपाचें? बदल वच्चे सगळे तशें दवरलें जाल्यार जालें मागीर मुखार आनी कांय चान्स ना. आतां चेंज करपाचें. आमी ते इलेक्शनाचे हाका भानगडी वचना कित्याक आमी आमच्या पोटाचो धंदो करता. कारण कितें आमकां ते इलेक्शनाचे कांय ना पूण सांगता न्हू ते बाबा अशें अशें स्किमा म्हणटाले आमी ती राटावळी करता तरी पूण राटावळी करून सुद्दां आमकां गावना. इलेक्शनाचें वातावरण आसा हयसर BJPक चडसो स्कोप कसो दिसता म्हाका. कित्याक ती पयर येयल्ली न्हू डेम्पो येयल्ली तेका लागून खूब गर्दी आसलेली आनी लोकांनी सपोर्ट केलो तेका. वारें अजून BJPचे वारें आहा सद्या आमकां. पयले पासून आमी BJPचेर आहा न्हू. BJPचे वारें बरें आहा. बाकी कितें आमचे कडेन कोण येवंक ना न्हू बाकी पार्टीचे कोण. BJPचे आमचे घेवन गेले BJPक सपोर्ट आसा सद्या. अजून कोण ना येवंक बाबूता कोणूच पावना. हो येवन गेलो संकल्प आमदार येवन गेलो. आमदार येवन गेलो. हा बरें कितें कोण आतां करता तो घेता तो 1,500 घेता न्हू रे आमी देवाचे कोणें व्हडो बरे भशेन बरो यो बरो कॅन्डिडेट कसो यो अशें मनांत दिसता. मेळटा न्हू हातीन जावं पुता आसा घरान आतां मेळटा आमी काय कामाक वयता थोडो सरकार दिता बरें जावं बावड्याचें अशें म्हणटा देवा कडेन मागतात बरें तेकाच मारता. करता ते कळटा थोडे लोक पळयतात मागीर थोडी रिएक्शन सांगतात की काय करूंक ना थोडे आतां सांगतात जाला हांगर तरी अशें दिसता सड्यार तरी आमच्या जाला कित्याक रोड बीन जाल्यात न्ही त्या खातीर हय ते जाल्यात म्हणजे दिसतात कितें तरी इम्प्रुवमेंट जाला त्या खातीर खूब जाला दिसतात कितें तरी बरें जाला ना न्हू इतले रोड सद्या क्लियर तरी जाल्या त्या हितून दिसता. पयलीं खासदार आसलो पळय न्हू फ्रांसीस बाब तेजें काम जालां हांगासर तुमच्या एरियेन पयलो बी तुमी तेका केन्ना? तो काँग्रेसाचो?
ह्या इथं पयले एक फावट येयलो हिंगा म्हण हांव आतां मागीर खंय म्हण अशी बरें त्या वाटेन बी बरें केलां आसा तेणी त्या वाटेन म्हण हिंगाच सांगो जायना आमचे हो आमोणकर आमोणकर वाटेन मातसो आहा आवाज वजन आहा तेजे वटेन हेजे वाटेन मातसो वचना आम्हाला फुडें जे फुडें कितें जाय तें आमच्यान सांगो जायना पावले म्हणजे आनी कोण पावतलो आमकां पावल्यार वचय हो न्हू आमी सांगला आमोणकार ओके हय तेणे आमकां आमच्या लोकांक खूब हेल्प केला आनी आमचें बरें केलां ना न्हू बरें केलां तेणें आनी कोणाक पावंक खंयचो मिनिस्टर आमकां पावंक ना पूण तो खूब पावलो आमी फिशरमॅन सगळे फिशरमॅन ही एरिया आख्खी फिशरमॅन आमी कामां जाता सगळ्यांक कामां सद्याक आमची आसा डिले आसा जाल्यार आमी प्रोजेक्ट घातला ते कडेन आमच्या सरकारा कडेन लोकल MLA कडेन जाल्यार आतां पळया फुडें कितें जाता तें पयलींचो आमदार बी काही कारणाक खंय तरी चुकले म्हणून मातशें आमी ह्या वटेन त्या वटेन जाले जाल्यार आतां आमदार आमी हाडला जाल्यार तो पळय आमची जाय तशी कामां तेजे कडेन फॉलोअप केला हो आमचो प्रेजिडेंट आहा जायती कामां फॉलोअप केल्या पळय आतां जातली कसली कसली कामां आसा तुमची आमची फिशरमॅनाची जेट्टी अशी बांदून दिता म्हणून ब्रेक वॉटर बांदून दिता म्हणून अशी आमची खुबशीं कामां आमी दिला तेजे कडेन सद्याक हा चलता बरें आमगे आमदार बी ओके आहा बरो कितें काम बी कोत्ता बरें कोत्ता मातशें मातशें उरलें थोडी सगळीं एक बाराक जायनाय न्हू थोडी उत्ताय पेंटींग बी तो कोत्ता म्हणलें तेणें सगळीं सद्या ओके आहा आमचो आमदार आमदार सांगता तेवढे नासतलें हय 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 आमदार सांगता आसता सध्या तरी हांगा BJPचे वारेशें दिसता म्हाका हे आमचे तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सी पळयले जाल्यार आतां फुडें भाजपाचे आमदार आहा थंय तिनूय भाजपाचे आमदार आहा ते भशेन आमकां तेंचे फूल स्विंग आमचे तेंचे काम दिसता न्हू BJP काम दिसता आनी हांव वास्को रावलेल्या कारणान दाजी साळकर हो बरें काम करता आनी सद्याक तरी BJPचे वारें आहा हे 3 कॉन्स्टिट्युन्सी पूण एकूच म्हजें सांगणें लोकांक की मत जें तुमी मारतात चिंतून मारचें आनी चिंतून करात कितें करूं कित्याक हें एक लास्ट तुमकां चान्स आहा हे फुडें आनी चान्स मेळपाना तुमी चिंतून वोट मारपाचें आनी तुमी कोणाक निवडून हाडटा तो तुमी चिंतपाचो तुमचो कॅन्डिडेट तुमी कितको वावर करून घेता तुमी कसो ताका सांबाळून घेता तुमी कसो वावरतलो तो तुमी पळोवंक जाय बेश्टें हेणें सांगलें तेणें सांगलें तेणें 500 रुपया दिले तेणें 1000 रुपया दिले म्हूण ताका वोट मारले 1000 दितलो कितलेच खातलो तूं ते पयशे सारकें तुजें कितलेच खातलो ते पयशे एक नुस्त्याचे वांटो घेतलो 500 रुपयान वांटे जालें काबार लोक पयशे 500 रुपया दिले फाल्यां तुका दारायला हांव तुका पयशे दिवंक ना अशें म्हणटात सो बेटर यू थिंक एंड यू वोट एक्चुली मनीस बरो आसूंक जाय वी डोंट सी द पार्टी द मॅन वील वर्क फॉर अस कोण आमचे खातीर काम करतलो जो आमच्या खातीर काम करता ताका आमी निवडून हाडूंक जाय न्हू जितले निवडून हाडले काँग्रेसाचे ते खंय गेले तुमी पळयला तशेंच खंयचे मनीस आमी निवडून हाडटाय आमी कितें बेकार आहा म्हूण निवडून हाडटात तुका तूं हिंगा आसा थिंगा बिबट्यांची भाशेन उडी मारता तो तुवें चिंतूंक जाय बाबा हे मनशाक निवडून हाडला आमी कोणें पब्लिकान निवडून हाडला निवडून हाड म्हणजे तुवें पब्लिका खातीर वावरूंक जाय वा पब्लिकाक विचारूंक जाय एक फावट गव्हर्मेंट फॉर्म जालो की तुमचे कायदे सगळे आमकां ना म्हणजे वेल्यूच ना सो ताकाच लागून सांगता हांव लोकांक की लोकांनी हे पाटी चिंतून वोट मारचो आपल्या कॅन्डिडेट खंयचो आसा चिंतून काडचो लोकांक मरे खरें सांगता इलेक्शनाचेर म्हणटा विश्वासूच ना फर्स्ट ऑफ ऑल आय डोंट नो दीस वील बी मिस मॅच इलेक्शन कोण कोणा वोट मारतलो खबर ना कोणाक कळचें नाही लोक सायलंट वोटींग जातले पाटी शुअर गांवांत कसलीं काम जालो न्हय कसली काम जावना गव्हर्मेंटाची कांय स्कीम बी तशी काय ना आम कांय मेळना हय आमगे आमदार पळो न्हय थंय दोगूय जाण गेले न्हू फाटलो गेलो आतांचो गेलो हय आतां कितें करतले पळोवन वयता तेच पार्टीक मारतले काय जय कोण बरें निवळून येत बरें येताय तांकां करतली निवळून नाटोली मेन इलेक्शन न्ही हे मेन इलेक्शन इतलो दिल्लीचें election. हय म्हणजे तितून लोक कोण वचना ते पूण वोटींग वयतलो पूण इतलो इंट्रस्ट ना लोक कोणा मातले कोण त्यातून कोणा कांय खबर ना त्या लोकांक कांय ना आमदाराची इलेक्शनां इंट्रस्ट आसता हय इंट्रस्ट आसा तो आलेक्स शिकराक हें कोता लोक चोड ताका जायते वर्सां आमी हाडलो काडून
कितले वर्सां ते पयलीं 4 वर्सां 20 वर्सां 4 पावटी हाडलो ते मागीर आतां हे फावटी एक पावटी हाडलो एक पावटी हाडलो मागीर तो काम करूंक जाय लोकां भुरग्यांक बी कामां लायला फिक्स केलें ताणें काम जायत केलें रे ताणें आमगे भुरगे दोगांय कामां लायले तांकांय फिक्स केल्लें पयलें आतां देखून कितें म्हणलें आतां सारें बी कुसपा दित म्हळ्या शेतां दिवपा गेला ताणें हे पाटी आतां दित सांगून गेला पयर फाल्यां मिटींग सांगलो ताणें 2 पार्टीक फाटले 5 वर्सां तो खासदार आसलो तो येयल्लो बी तुमी केन्ना तुमच्या गांवान वाड्यार येयल्लो कोण तो सर्दीन साडेतीन केन्ना येयलो ना तेश केन्ना येयलो ना तो कामां बी करतालो पण अशें ना ना आमचे आटे कोणाक केलें ना आतां बाबशान येयलो तो आनी कितें केलां गोंयांत हिंगा कांय ताका कांय करूंक मेळना तो BJP येयले आनी तेगे काँग्रेस आहा येयलो तो तोय फोटो सद्या लोकां हे मेन मोटींग शेतकार चड आहा हे साडे वेन्ना माजोड्डा शेतकारांक हे चड हें कित्याक आतां म्हारगाय चड आहा का भायले जाल्यार 600 रुपया पगार भायलां गेले गिरायकाचे कोत्ताय दिसा फोटो म्हळ्यार ते पाट बी दिलो सगळे फुटोवले तेणें आमकां बी दिल्ले कणगाचे न्हू कणक बरी मोठी जालें पूण बरी लागना खावपाक सगळे मागो सोडले धुळा पेची साडी आख्खी माग सोडले आख्याची शेतां टेस्ट नाशिल्ली टेस्ट नासली बियां खंयचे हाडले एग्रिकल्चरान हाडले आमी थोडे ते बोटागे गेल्ली मडगांवां थोड्या लोकांक सगळे बियां पिड्ड्यार अभी तक फिलहाल तो कोई आया नहीं कोई आया नहीं अभी कैंडिडेट कैंडिडेट आया तो आपको पता है कौन कौन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कौन कौन और मैडम बोल के बोला है बीजेपी का तो डेम्पो मैडम है और एक पायलट बोल के नाम सुना है कैप्टन हाँ कैप्टन पायलट कुछ बोला है हाँ सब सुना है नहीं पहला तो कांग्रेस था तो ये बार क्या है बोल सकता नहीं पब्लिक है वो लोग डिपेंड ना उसके ऊपर लास्ट टाइम कांग्रेस को दिया था लास्ट टाइम कांग्रेस किया था सब लोग काम जो होने का होता है ऐसा कुछ नहीं काम भी सब कुछ हो रहा है कुछ या जॉब भी हो रहा है या कुछ काम भी सोशल वर्कर काम भी होता है सब कुछ अब रिस्पॉन्सिबल करके नहीं बोलता है जो लाइन कैसा रहता है सर ना मांगता ना और पिछले 5 साल कैसे थे काम जो MP थे यहाँ पे कुछ कभी मिले आपको काम वगैरह हुआ इधर का हाँ हुआ ना तो फ्रांसिस सरदीन थे ना यहाँ पे तो आते थे कभी मिलने हाँ तो इधर पहला कौन होता इधर वो डाबली वाला ये मवीन था ना वो बहुत अच्छा MP नहीं आए MP और सरदीन नहीं आए कभी ऐसा नहीं हाँ मोइन का सब बहुत काम किया है इधर हाँ आपको कौन जो काम करता है उसको थोड़ा देखने का थिंग काम फक्त एक उदका सोडले जाल्यार उरले कामाक प्रॉब्लेम ना असं कितें आसा उदका एक प्रॉब्लेम आसा कित्याक म्हणून प्रॉब्लेम ते जायका आदीं ते कितें कॉमेर्स केल्लें काम केल्लें आतां ते 7 वर्स जालें अजून कितें इनकम्प्लीट आसा अजून कंप्लीट जालेंच ना फ्रांसीस सरदीन असलो खासदार काय ना झिरो केन्ना पळयलोच ना ताका फक्त प्रचारा आयले तेन्ना पळयलो तो लास्ट आतां पेपराचेर मदीं ताका पळयलोच ना कोणी 2019 इलेक्शना टायमार तो बरो मागीर कॅन्डिडेट कोण पावना ना कॅन्डिडेट असं BJP आसा हेजे प्रमाणे BJP हें चल्लां काम कोणी केलें ना आमगेलें काम कोणी करना आम ते पळयना तेंका मोत मारपाकूच काम कोणी केलें ना आमगेलें शिकोन आयज न्हू भुरगीं घरा ते पळयनाय न्हू रे आतां हे पळयनाय न्ही ते पळयनाय न्हू ते पोतून धाडटाय न्हू 100 पाट मारल्यार पोतून धाडटाय ते वच म्हणून म्हणजे हे आमदार आहाय ते आतां हय परतून धाडटा म्हणजे हय आज यो फाल्यां बरोबर मनशांनी कितें ते गरिबांक हे कितें ते कॅप्टन विर्यातो पावलो आहा हिंगा आनी कोणाचे तरी आजून काय ते पल्लवी म्हणटा सगळे देवळाकच जाप करता वयता म्हळ्यार देवळान सपोर्ट करता वयता ना अजून ना जर आहलो तो सारदीन काँग्रेसाचो तेजे तर लोकांनी दर्शन जाल्ला तो हेच केला म्हणून आमी एक समजता तेका तो एक जाणटो मनीस आनी हेजी आनी हेल्था एंड तो पावला सोड त्याची कांय प्रॉब्लम ना खासदारा आमगे सादारण शेवटच्यान कांय कामां आसना इलेक्शना टायमार येता तितलेच आनी ही म्हण कितें करता तरी ही म्हण तेंच करतली न्हू आज येयली ती 5 वर्सां नाच जातली पूण आमगे कितें आसा आमकां आतां एक्चुअली पळयलें जाल्यार आमी फार्मर मनीस तेतून आमगे बिजनेस गाडयांचो आमी एक्चुअली कोणाकूच वोट मारप ना आमकां काँग्रेसवाल्यांक मारपाचो आनी BJP वाल्यांक मारपाना
सध्या परिस्थिती गाडयेवाल्यांची आसा ते भीक माग्यांची तरी चड तेज्या बरी आसा ट्रकवाल्यांची. आमी ट्रककार ह्या ट्रकवाल्यांची पळय BJP गव्हर्मेंटान तशें करून सोडला ती आमकां इलेक्शनच नाका. एक्चुअली आमी बहिष्कार घालप ट्रकवाल्यांनी. मागे परतो हांव सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणलें जाल्यार जे ट्रकवाले आसाय तेम तर खंयच्याच इलेक्शनाक वोटूच घालप न्हू. 10-12 वर्सां तशेंच आसा. एवरी 2 म्हयन्या इलेक्शनां कितें बोवाळ आसतना 2 म्हयन्या मातसो एक खंयचो हेजो इश्यू काडटा मायनीचो आनी मायन चालू करता म्हणटा. 2 म्हयन्या भितर तें बंद. लोकांनी जो इतलो खर्च करून गाडी उबी केल्ली आसता तांकां सामकी मारून उडयलें आमी कांयच दवरलें ना. तरी आमगे म्हाका दिसता पर्रीकर सरकार आसतना एटलीस्ट आमकां एक तरी पॅकेज अशी मेळ्ळी. ती BJP आनी ह्या BJP मदीं खूब फरक आसा. कारण तेणें आमकां कितें तरी एक पॅकेज म्हणटा ती दिल्ली एक 2 वर्स तरी जालें 2 वर्स दिल्ली. पर्रीकर मेलो उपरांत आमची पळय बंद जाल्लें त्या गाडीवाल्यांनी सामकें हाल करून सोडली ते म्हानेन कांय ना. आमकां इलेक्शन करप BJP तीच न्हू सरकार तेच पूण ही BJP हेजी न्हू पर्रीकराची न्हू ही BJP म्हाकाय दिसना खंयची म्हण ती कळना. पर्रीकर चलयतालो ती BJP न्हू. काम कसलें जालें ना कांय करपाना आमगे काम कांय केलें ना. बरें आमगे मागल्यार दिलेंच ना आमकां. आमगे लायट बी न्हू कितें आमी ओन पयशे करून सगळें काम करताय. लायट म्हणजे लायटीची वायरी बी सगळी तुमकां हांवें दिलां आमकां घरा बी सगळें डिपार्टमेंटान करूना सगळें तुमकां करचें पडटा. आमी सगळें आमकां खर्च करून आमी गेला. आतां नळा उरला कोण येयला ते एक फावटी निवडून येयलो मनीस आमच्या दारा परत येयना. इतलो सब कितल्या लोकांची सांगपा आसा. आमदारय जावं खासदारय जावं कोण येयना. आमदार तुमकां हांगचो पयलीं असले एक पासून तोंड दाखयता. आतां तो आमदार आमदार सुद्दां तोंड दाखयता. पयलींचो आमदार जाला खंयचोच ना. तें कितें काम आसल्यार येवपाचें. तेंचें काम आसलें तेंचें काम तुमचें आमचें कामां येना कोण येता तांकां स्पश्ट आतां सांगतलो. आतां इतलीं वर्सां जालीं आमच्या दाराक निवडून येतरी एकूय मनीस येयना. पण तुमी कितें करतले असो प्रश्न पयलीं विचारतलो. तुमी निवडून जातले आमच्या दाराक येतले काय ना हें पयलीं विचारपाक जाय. तुमी येतले जाल्यार मत घालतलो. पार्टी खंयच्याच पार्टी वचोन न्ही मनीस निवडून येयलो परत येवपाक जाय. आतां म्हाका 74 वर्सां जालीं इतले आमदार हांवें पळयले खंयचोच ना. फक्त भाऊसाहेब बांदोडकर आमच्या दारा येतालो. पर्रीकर येवन गेला हांगा पाळ्या उबो रावलो ताका आमी भितर हाडून बसयला. पर्रीकर एकूच बांदोडकर आनी पर्रीकर दोगूच जाण बाबू फुडें पयलीं आमदार जालो तेन्ना अरे आमगे चला मातशें खंय तरी शिरशें लाय. तूं भट कर तूं कितें जाय तूं भटपण करपाचो हें उतर तेगेलें. जे खासदारचे पण निवडून येता न्ही ते बहुतेक अशी पावनात परत. सांगतना फक्त सांगतात की मत आमकां दियात. आमी मत जेन्ना दिवपाक तेन्ना दितातच. इलेक्ट जावन आयले नंतर त्यांचं परत कांय आसना. संपर्कच उरना. तुमकां मेळपाक जाय ना आमकां मेळपाकच म्हाकाच अशें म्हण न्ही तर खंयच्याच हितून ते भोंविल्ले अशें दिसनात. हें आमी चिंतून दवरलात. जाय मोदी खरो मोदीन बरें काम केल्लें आसा. हेजे दृश्टीन कशें आसा हांगा जो पळय आमची पल्लवी धेपो जी आमकां एक कॅन्डिडेट मेळ्ळा ताका आमी अवश्य मतदान करतलेच म्हणजे सपोर्ट करतलेच. हय ते मोदी आमकां थंय वयर जाय म्हण. बहुजन समाजाचे जे पळय लोक आसा न्ही ते पयलींसान एमजी अजून तेंच्यांनी काँग्रेसी म्हणटा वोटूच केलो ना. आतां BJP केलेंच ना. BJP करता म्हणजे कशें आसा आतां एमजी ना न्ही म्हणून आमी BJP पयलींसान एमजी. खरें सांगपाक म्हणजे घरून घर जे पळय कोणी शिकून सवरिल्ले बेकार आसात तांकां एक जॉब मेळचो आशिल्लो. ही एक सर्वे खरी आमची BJPन घट धरपा जाय. सर्वे करून प्रत्येक घरांतलो एकटो कोण तरी गव्हर्मेंट सर्वंट कामां आसा काय कितें ही एक सर्वे करपा जाय BJP. मतदाराच्या कार्यावळीची भोंवडी करीत करीत आमी काणकोण माशे हांगासर पावल्या. माशे यूथ आमच्या वांगडा आहात तेजे कडल्यान जाणून घेवया कशें चल्लां तें इलेक्शन. कोण पावल्या कॅन्डिडेट 3 जाण येना जाल्या 3 पार्टीचे पण हांगासर पर्यंत कोण पावल्या कॅम्पेनींग करीत. एकटी कोण येयलेली पल्लवी कोण टीम येयलेली BJPचे. हे लोकसभा इलेक्शन तुमी कशें पळयता. म्हाका तितली कांय आयडिया ना मिन्स म्हाका दिसता चोयले कोण परतून BJP येता अशें दिसता म्हाका. कित्याक मातशें तेंचें चलत आनी डेवलपमेंट कोताय आनी कितें कोताय. मुगे हेजेन मुगे सपोर्ट सदां हेका आसतालो काँग्रेसीक पूण तशें न्ही पूण आतां डेवलपमेंट कोत्ताय न्ही BJP चोवपाचें कितें जाता तें. डेवलपमेंट मिन्स जायतो डेवलपमेंट जावं ना. पयलीं सद्या रस्ते तशे आहाय उदका प्रॉब्लम आहा अजून पासून हिंगा मागीर रस्त्याचो प्रॉब्लम मागीर जायते आहाय इश्यू आहाय.
पूल बिल तशें दिसता न्हू आमकां येतना पूल जालें जाल्यार पण मेन इश्यू रस्त्याचो मागीर उदकाचो प्रॉब्लम आहा हिंगा सद्याक अशें उदक सकाळ फुडें येता टेंपरा म्हणल्यार उदक आसना टॅप वॉटर मीन्स नळाचें आनी दुसरे सिटी एरिया मारगांव बी ते सायडच्यान 24 hours उदक आसता आनी हिंगा डॅम बुगले आहा न्हंय सगळें उदक हें आहा पण हिंगा उदकाचो मेन प्रॉब्लम आहा जालाय कामां जालाय ना म्हणना पूण आतां कितें जालां सगळ्या म्हारगाय जाला लोक साम तडबड रे बेजार जाला लोकांक प्रॉब्लम जालो गो आतां हें बीन खंय पावली गॅस खंय पावली पेट्रोल खंय पावलें कांयच ना तें मेन न्ही लोकांक ती जावूंक जाय न्ही लोकां कडेन पयशेच ना लोक गरीब लोक आसलो तो मेलो लोकांक बरी जावूंक जाय न्ही लोकांक बरी फ्री जावूंक जाय न्ही नाल्यार लोक बरचे येतलो नाल्यार लोक मरतलो लोकांक खूब प्रॉब्लम जालो लोक उलयनाय रे इतलें म्हारगाय जाल्यार लोक कशें येतलो लायटी बिलां खंय पावलाय रे कमी करूं जाय न्ही व्हड व्हड ब्रीज बांदताय तुमी हें करताय ते कोणाक फायदो लोकांक पळयाय मरे बारीक लोक कितें जेता कशें जगता सगलो लोक मटून ना न्ही बारीक लोकूय बीन आहा सारकें तेंकांय पळोवंक जाय न्ही मागीर फाटल्यान अरे मदीं कितें मिटिंगी आय कोणाक कितें प्रॉब्लम आहा त्या जाग्यार मिटींग इलेक्शनान तुमी कशी मिटींग घेताय सारकें तशी घेवंक जाय न्ही इलेक्शन जालें खबर 5 वर्सांनी BJPक हें आहा डिमांड आहा पूण कितें जाला BJP म्हणल्यार ते आतां सगळी म्हारगाय हें केल्ली आहा म्हारगाय भरपूर वाडी आहा बारीक मिडियम लोकांक डेली वेजीस कामां वचपी हें तें पण तेमकां इतली म्हारगाय कोता येना ते GST हें तें लायला सगळी म्हारगाय आतां म्हाका एक सांग आमी तांदूळ घेतले आमकां GST फारीक करता हॉटेलां जेवंक गेल्यार थंय GST लागता एक हेजेर कितली पाटी GST घेवप आनी हें करप पेट्रोल म्हारग जाला सगळी वस्तू म्हारग जाला म्हारगाय खूब जाला जेन्ना BJP लिडींग आशिल्ली कितली आशिल्ले 23 हें आशिल्ले तुमी ऑपोजिशन घेतले कित्या लागून घेतले गोंयांक तेच जर एकट्या 40 कोटी दिवन तुमी ऑपोजिशन घेतले तीच जर लोकांक जर म्हारगाय कमी करतालो लोक खूश जाता न्ही लास्टा पब्लिके कडच्यान काडटा न्ही पयसो म्हारगाय केली GST लायली पेट्रोल वाडील हे तें सगळी वस्तू म्हारग केल्यो डेव्हलपमेंट केला भरपूर केला तेजेर आमी कांय ऑब्जेक्शन ना पूण अशी म्हारगाय वाडूंक जायना आतां कितें आहा एक सादं कामां वचून एक 700-800 रुपया घेवपाचो आतां म्हारगाय पावलो खंय तेणी जगप कशें घेना म्हणटात ते करप्शन ना म्हणटात पूण हें चालू आहा तूं कितें एक खंयच्याय हितून ऑफिसराक हितून खंयच्याय एक हितून गेलो तुका एक कागदपत्र काडल्यार तें तो म्हणटा मेळना इतले बेगीन मेळना तें आनी खंय स्कॅनिंगा धाडला आनी खंय धाडला त्यो हें दितात आनी जर ताका पंचान कितें हें करत वजन दवरत जाल्यार तें मेळटा रोखडें जाता अशें चल्लां मुद्दे म्हणजे नरेंद्र मोदीचे कामां लागून ताका लागून वाडतले हो आमचो हायवे जाला मनोहर पर्रीकर हायवे जाला तेच मेन इश्यू आशिल्लो ते सुटल्या आमच्या पैंगीणीक सगळं आमच्या जास्त BJPचे आसा हेवट्यान लक्ष्मी कोण एक झेपे म्हणून कोण आसा खंय झेपे काय कोण ते अशें म्हणून आयकात ते अजून तोंड पळयलें ना अजून गांव खबर ना खंय देश खबर ना आनी तो काँग्रेस येतो आनी कोण आयकात बसून आमगे तीं जाला पळय कामां तें स्लो तवडकरान सादारण लाग्या हाडला ना म्हणना तो मागीर कसो तेंगे समाजाक वळूं ना दुसऱ्या समाजाक वळूं पूण खंय तेगे मातशें रिकॉर्ड आज थोडी आसा हांगा तेगे अशें एक 2 म्हयन्यान तो गांवांक पासय मार कोणाक घर ना घरां अशीं घरां 40 घर दिला तेणें आमगे थंय सुद्दां एक दिला खूब आहा कोर्ट राखून आमी तेंगे नजर पळोवना पयलीं फाटी येयलोच ना आमगे गांव आमी पळयलोच ना तो निवडून येयल्लो हरशाराक हे फाटी येयल्लो दिसता मागीर येयना तो 5 वर्सां ना 5 वर्सां वयल्या पळोवन ना
हय आमी हे हातपाय घालून तर आमी खंय सरकार तुमचे कामां बी आसता पळय न्हू ती जाता तुमची कामां उदक ना उदक खंय मागीर कितें उदक पाटलांनी येवन जाता उदक ना उदक आनी दिता आदी म्हणटा केन्ना दिवची काम मागीर दिशी पडटा न्ही पळय काम केली न्ही रस्तो मेन आसलो मेन रस्ते पळय एक टायमर ना काय ना आमी आतां आमगे सभापती आहा न्हू थिंगांगेर वचपाक दिनाले गेल्यार आनी खंय वचपाक जाता सगळीं कामां काम जायना आमगेली जॉब बी काय ना पळय म्हागे सून आतां 15वी करून बेकार आहा ह्या हिंगा आमकां मेन प्रश्न म्हणटा एक रस्तो एक उदक आनी एक लायट हें आमगेलें मेन दिल्यार खूब पुरालें पूर जाता पूण तेज्या खूब मागले म्हळ्यार आमकां मेळना एक गोश्ट सांगता तुका हिंगा खासदार म्हणून पळय आमी निवडून दिताय न्हू ते एकदां सुद्दां फिरकना प्रचाराक तरी येता तोंड सुद्दां पळोवना तेजें आनी एकूच म्हाका याद जाता म्हाजी ह्या हितून आमी आज म्हणल्यार मत घातलें ताका एक तो आंगले म्हणून तेणी एक बड्डे म्हणटा थंय एक पूल केला आनी येडे म्हणून एक तरी येडे एक बायचो कलवट केल्लो तेन्ना ते सोडून हिंग म्हणटा ते एक खासदार म्हणटा तोंडाक आज ग्रामीण भागाक जायत्यो स्कीम तेजे खातीर खासदारा हितून भरपूर स्किमी आहाय पूण तेजे एक कोण तरी आतां सार्दीर म्हणटा तो तेणें तोंड सुद्दां पळोवना 5 वर्सां कांय ग्रामीण भागांत तरी म्हाका दिसता जायत्यो आतां हॉलां आमगे देवळा कडेन हॉल आसा गांवां एक बारीकशें कितें तरी एक मिटींग घेवपा सारकी महिला मंडळा सारकी कितें कार्यक्रम उरताय तेंगेलो अशी एका एक कितें तरी आमची ह्या सायडी ग्रामीण भागांत तरी खंयचेच एक हॉल सुद्दां ना सध्या परिस्थिती अजून कांय आवाज ना एवढे कांय आवाज ना आनी लोकांची कांय प्रतिक्रिया बी ना हांगा सध्या कितें जालां थोडी ते काय मग लोकांची मातशी रस्ते बिस्ते आहात ते थोडी उरला थोडी जावपा येयलाय थोडी जाताय चालू आहाय बरें आहा ते फाटली 5 वर्सां खासदार आसलो पळय फ्रांसीस सार्दीन आसलो तो केन्ना पावला फाटले 5 वर्सां ना थोडोसो केन्ना येयल्लो आतां एक खेप केन्ना येयलोच म्हाका थोडेस नात तो ह्या हेजे नात तो इलेक्शनाकूच येयल्ले हय परती आनी केन्ना थोडे दिश्टी पडला आतां इलेक्शन जातलें पळय न्हू ते खंयच्या मुद्द्यांचेर जातलें म्हणजे लोक कितें पळोवन वोटींग करतलो कितें जाय म्हणून वोटींग करतलो लोक म्हणल्यार सद्याक मेन म्हळ्यार टवर नासलो पयलीं टवर ते आमगे हेणी रमेश चौधरी टवर घातलो हेजो आमगेलो जीव हय नासलो जिओचो घातलो तेमी आनी सद्या आतां लोकांचे प्रश्न म्हळ्यार रस्ते बिस्ते करताय तो टवर तो सद्या करता चडशी म्हाका दिसता बीजेपीक हें उरतलें चडांत चड लोकांचें ना अजून आमच्या फुड्यान कोण येयलो ना अजून खंयची पार्टी अप्रुवल जातलो वारी आसा चलता दोनी वाटच्यान दोनी वाटेच्यान काँग्रेस बीजेपी हय दोनी वाटेन हिंग काणकोणा आमी केन्ना खासदारा म्हणटा केन्ना पळयलोच ना आतां काँग्रेसी खासदार आसलो आमी केन्ना पळयलोच ना बीजेपीचे आसलो तो येतालो बीजेपीचो कोण आसलो तो हिंगा तो पयलीं सावयकर तोय तसोच कोणय नाय एक खेप हें जालें मतदान जालें मागीर कोणय नाय पळोवपाक इलेक्शना पुरते हय इलेक्शना पुरतेच येवप ते सगळे तशेंच चलता प्रोग्रेस कांय ना कितें मत तें आपलें तें मारपाक जाय आमी तें कितें येतलें आमगे कितें प्रोग्रेस करतले तेजें कांय ना निवडून येतले मागीर कोणा पळयनाय कोणा जाप आतां आमगे MLA आहा MLA आमी कितें करता केन्ना हांव वयता कोणा जाप करना एक गाडी आहा तेका मेळ्ळी एक गाडी गोवोरमेंटा त्यो मेळटाय तेजेर बसता येता वयता कोणा बाब हे हिंगा विचारप जावं तुमगे कितें हें आहा डिफिकल्टी आहा तें आहा कांय कोण विचारना आमची उस्ताद त्या तितली खाताय पळय पिताय इतलें मेळटा तांकां गाडी मेळटा हें मेळटा सगळें मेळटा पण तें आमचे खातीर कांय करनाय ते नाल्यार तेंगे आतां कोण मट लिडर आहाय पळय जाल्यार ते आपल्याक कितें फायदो करून घेताय आमी सारकी गरीब लोकांक जावं आमी एक भायर भाडें मारता बेश्टो प्रायवेट आमचे सारके बाब येयले हिंगा तुमी कितें हें आहा डिफिकल्टी आहा हें आहा जावं तुमी कितें आहा तें कांय आमकां विचारिनाय ते सोड एक कार्यकर्ते तुमी उत्ताय ते कार्यकर्ते सुद्दां आमकां विचारनाय हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो हांव पयलीं सावन हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो आमकां आनी आतां हेजें आसा पळय आमकां आनी तांकां पटना बीजेपी आसा सद्याक बीजेपी आसा पळय तेका आनी म्हाका आमकां पटना कित्याक म्हणून तें अशें म्हळ्यार आमी दुसरे म्हळ्यार आमचो पयलीं एक्स MLA विजय पै कोतास पळय तेगे मनीस म्हणून आमकां ते फुड्याकन घेना हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो पयलीं सावन आहा हांव बीजेपीक मत मारला पूण हांव आतां हे खेपे बीजेपी मारतलो कित्याक म्हागे मत बीजेपीक हांव मोदी लागून मारता हांव खंयच्या MLA आनी हेका लागून मारना आनी नरेंद्र मोदी लागून हांव मत मारतलो बीजेपीक तो फाल्यां समजलो आपल्या लागून मत पडली म्हणटा
तेगे ती क्रेडीट घेवन वयतलो तो आपल्या क्रेडीट घेवन वतलो ती क्रेडीट तेका एक्चुली आमगे मोदी हांव BJPचो कार्यकर्ता हांव मोदी मारपाचो तो क्रेडीट आपूण घेतलो आपल्या म्हणटा लागून पडले त्या क्रेडीट तेणें घेवप न्ही आमी फक्त मारतले नरेंद्र मोदी लागून पयलींच्या मागीर लोक पीस ना कोण आपूण कोण शाणा आहा तो जाला आतां म्हणटा कितें तूं म्हणटा कितें तूं म्हणटा आतां काँग्रेस बायल मुगे BJP जाल्यार कोणाच्यान सांगूं जाता ते कोणाच्यान सांगूं जायना भुरगीं एक तीग जाण उरले ते कोणाच्यान सांगूं जायना पयर मुगे पांय मोडलो 6 म्हयने बेकार उरलो कोण कितें केलां पांय मोडला अजून आहा आमकां खबर उरला मोटरसायकल काबार कोणें एक 10 रुपये घे म्हाका कोणें MLA कोणें दिलाय म्हणून सांगूं रिक्षा वारें म्हणल्यार पळय कशें आहा हिंगा हांव कांय सांगूं शकना लोक मोदी लागून मत मारतले सारकें मरे लोक हांकां लागून मत मारपाना कित्याक म्हळ्यार मरे आमगे पळय आमगे रिक्षा स्किमी आसल्यो रिक्षा जेन्ना पर्येकर आसतना जेन्ना स्किमी आसल्यो ते आमकां ते 15 वर्सां तरी आमकां 40,000 मेळटाले कळ्ळें तुका ते 40,000 मेळपा ते बंद केले आमी कोणी BJPन बंद केलो चल्लां ते हो पर्येकर मरतरे बंद केले तेन्ना मागीर चालू आसलें तें मागीर बंद केलें म्हणल्यार तें बंद केलें म्हणल्यार लोकांक दुखयलो चलना तेमी जेन्ना आमकां पळय कोविडा टायमार आमकां एक 10,000 तेन्ना मेळपाचे ते म्हळ्यार आमकां दिल्लें आतां ते बायकवाल्यांक दिलें आमकां दिलें ना तेमी रिक्षेकारांक आमकां कसले तुका कसले स्किमी आसले कसले कांय केन्ना कांय दिलें ना तेमी मेन कोण बरो आहा पळय ज्या जाग्यार आमगे देश कोण चलयता पळय बरो चलयता पळय आमी तेका वोटींग करतले देश चलयन तेका पाड करता तेका आमी वोटींग करपा न्हय कित्याक कांय फायदो ना न्हू कित्याक मोदी बरो करता म्हळ्यार तेका आमी वोटींग करता न्हू आमगे कांयच बिजनेस ना न्ही एक रिक्षा चलोवन आमगे पोट भरपाचें मागीर आमगे पोटार तेमी मारलो चलना कसले रिक्षा कसले स्कीम दिली ना तेमी आमकां स्कीम आसली म्हळ्यार बंद केली आनी सिलिंडर दिता म्हळ्यार 3 सिलिंडर खंय दिले सिलिंडर दिले सिलिंडर ह्या लोकलान तेमी दिले आं सावंतान दिले 3 सिलिंडर दिले ना पण तेका लागून आमी मत मारपा ना हांव मोदी लागून मत मारतले सावथ गोवा आसा पळय आमचे 60,000 मतान लीड येतलीच BJP आनी कारण मनोहरभाई आनी मोदी नांवाचेर एक प्रसन्न आसा नांव भरपूर पॉप्युलर जाल्लें आसा सावथ गोवा आमच्या गोवचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद भाई हो बरो डेवलप करता पर्रीकरा भशेन करता एक्टिविटी आसा मातसो पयलींचो डेवलपाचो सगळो हें केला म्हणजे उद्घाटन केला की फावंडेशन ताणें काम जाता पण मातसो स्लो मनोहरभाईक स्पीड मनोहरभाईचो वजन कशें आशिल्लें की शब्दाचेर वजन पडटालें गोंयच्यान शब्दा वजन पडटालें दिल्लीक आपलें काम जावपा जाय म्हणून ताणें गालजीबाग आनी तळपण ब्रिज पूर्ण केले तशेंच मांडवी टू सगळें फुल्ल 4 लेन जालें फक्त हांव मागतां आज मनोहरभाई जर आशिल्ले जाल्यार आमच्या काणकोणच्यान टू मडगांव 4 लेन जाता आशिल्लें नंबर 2 कित्याक 4 लेन हे लोकां खातीर सर्वीस करूं जाय नंबर 3 कित्याक 4 लेन फ्रॉम काणकोण टू मडगांव ही साम जरुरी जावपा जाय आनी अर्दवरान पावपा जाय आमकां कित्याक आतां आमकां काणकोणच्यान कारवार अर्दवर पावता पयलीं पावणवल 1 वर लागतालें आतां अर्दवर पावता अर्दवरान पावता हे सगळे मनोहरभाई प्रोजेक्ट आशिल्लो आतां मनोहरभाई ना मोदीजी नेतृत्वान सगळे ऑल कॉलेज स्टुडंट जाणटेले सगळे मोदीजी लागून वातावरण तयार जाल्लें आसा आनी मनोहरभाई पर्रीकरा लागून आमचे गोंयचे याद काडून परत एकदा BJP मतदान करतलेच मनोहरभाई विसरपाना उत्पल पर्रीकर हो पणजी आमकां जाय हो एक सामको स्टेटस आहा अंडरलायन आमचे घर रानान एकूच घर आमकां आजलो पयलो कोण लागना आज केन्ना हांगा येता रानान घर मागीर तुमचे रानांतले प्रश्न आहा ते बी सोडयता सरकार रानांतले मेलो तो सोडटलो सरकार आतां रस्तो ना हे पळय पडोन पांय मोडटा येवंक वाटना म्हणून एक फावटी रस्तो केल्लो तें तशें पडलें पाट तेका डांबोर ना कांय ना गाडी बी वचना गाडी वयता आमची गाडी आहा न्हू गाडी व्हरता गड करीत आतां तेणी आतां येता तांकां दिता मागीर भायर हांव हो रस्तो करा मत जाय जाल्यार 4 दिसां भितर करा नाल्यार चला भायर तुवें आमकां मतूय ना तुजो रस्तो करता तेका मत तें बेश्टें फकाणां म्हणप रे तें रस्तो करता जाल्यार आनी आमचो धर्म सोडप ना इतलेंच धर्म म्हणजे आमची हें कळ्ळें तुका आमचें गोंय न्हू हें आमचें देश सोडप ना धर्म म्हळ्यार देश
आमी देशान जाल्या जल्मल्या हांगाच मरतली सगळें हांगाच जातलें आमचे फाटल्यान आनीक आमची भुरगीं बाळा. नांव आयकलां आमी सगळ्या कॅन्डिडेटाचें पूण अजून आमी तेमकां वळखलें ना. अशें आमकां जे कोण कितें सपोर्ट हें करता पळय आमगे कोणा भुरग्यांक कामां लावपाचो कितें करपाचें जाल्यार आमी तेमकां सपोर्ट करता हें करून. आमगे भुरग्यां शिकले आसा कितल्या गांवांत आमकां तेमी कितें हेल्प करपा जाय हें करून भुरग्यांक तशें जाल्यार आमी तेमकां सपोर्ट करपा तयार आसा. अजून ठरवना कॅन्डिडेटा मेळ्ळे उपरांत? ना अजून ठरवना आमी आमकां कॅन्डिडेटांक मेळपाक आमकां हांगा सद्या कोणी पावले ना अजून. 5 वर्सां फाटीं आमची कामां एसटीची कशी जालीच ना. भुरगे आमगे आतां तितले शिकले आसा हांगा काम आमगे हांगा आसा आमदार आसा तेमी केले ना आमगे कामां. इलेक्शनाच्या टायमारच येता ते घरा कडेन आनी हें करता अशें आमकां मेळपा येना. आतां मदीं म्हणटा की लोकांक मागीर ते अशीं कामां करपा येना आनी मागीर पयशे दिता आनी मागीर वोट घेता तशें बी येयल्यार पयशे दिवपाक ना आमी तशें आतां पयशे घेवपा ना पूण आमगे आतां भुरग्यांची कामां जावपा जाय हें करून आमी आतां तेजे कडल्यान पयशे घेवपा ना. पयलीं घेतालीं? पयलीं ते अशें दवर हें करून वयताले ते आमकां हें करून पूण आतां आमी पयशे घेवपा ना हें करून. कितें ती कामां करा? हय कितें तरी आमगे भुरग्यांक फुडें हें करपा जाय कामां करपा जाय भुरग्यांक. तेकाच मत मेळटलें. हय तेकाच मत मेळटलें. आतां आमी एक शेता काम करता चेडो बी थंय काम करप कसलें जाल्यार कितें जोडपा मेळपा जाय न्ही. तर तुमी कॅन्डिडेटा रावतली कोण तुमचें काम करता तेका मत आमगे आतां इतले आमी त्रास करून भुरगे शिकयता आमी शेत तितलें करता मागीर भुरग्यां बी अशें हें काम करपाचें म्हणून आमी आजून पावला. कोण कोण उबे रावल्या खबर आहा तुमकां? कोण कोण उबे रावल्या खबर आहा? खबर ना काय आयकना ना काय आयकला आयकला इल्लें आजून आमी सांगला कळना आतां ते आमगे भुरग्यांक सांगपा जाय आमकां कोण उलोवं येयलें सांग कळोय. आतां एकूण येयलो त्यान भुरग्यांक सांगोय तूं कितें करता आमकां मनीस येयला ताका मोट मार अशें सांगोय मागीर आमी मारलें. तुमचे भुरगे सांगता ते मारता? हय भुरगीं सांगता न्हू मागीर मारता आमी तुका मार म्हणल्यार मारलें. तुमचे भुरगे सांगतले तुमकां? हय आमचे चेडे सांगतले आपणा बायलां भुरग्यांक आवो आबा ते सांगता. आमी केलें आमगेली आमी केलें आमगे कामां कामां तुमची काय ना कामां आमगे पळय भुरग्यांक कामां लाटया उरलो भुरगीं शिकली आहाय तेंगे काम ना घरा आसा हय घरात आहा कामां. आमकां 2 म्हयन्याक 2000 रुपया मेळ्ळो न्हू आतां 2000 मेळचे म्हाका 1000 रुपया मेळना म्हाका आतां काडना पयशे येयना. पयशे दिना आतां आमचे आतां कोण धाडलो ना भोवना म्हणटा पयशे येवपा न्हू तो आतां पयर 1000 दिना म्हयन्याक. आमगे पयशे वयना ना 1000 दिलो म्हयन्याक 1000. आमगे भुरग्यां पळय बागेल्या दोळ्या मरे कितें बंद दोळ्या ऑपरेशन करून तरास सांपडले आमी हेल्प कोण करना आमकां. कितें जालें तुजो? दोळ्या मरे गेलो तो येळेर थिंगा भरलें शिशें दोळ्यार रक्त करून ऑपरेशन बी केलें निवळ जायना. आतां कोण एक मत घालो कोणा जाय आयकोन आनी करूंक जाय घरा हाड म्हणटा तें भुरग्यांक आमी बी तशें करना कोण एक बरो मनीस येयलो त्या मनशाक आमी काम करता न्हू. हय अशें